पणजी पुलिसांनी पणजेच्या एका हॉटेलात बेकायदेशीर रितीन सुरू आशिल्ल्या IPL बॅटिंग रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो। ह्या प्रकरणात मूळ गुजराताच्या चौगांक अटक केल्या। तांचे कडल्यान 6 मोबायल फोनां सयत एक लॅपटॉप मेळून 4,10,000 रुपयांचे सामान जप्त केला। राज्यात बेकायदेशीर रितीन चलपी गैरकारभारांच्या प्रकरणांनी वाढ जायत चल्ल्या। तातूंत सध्या IPL क्रिकेट सर्त चालू आशिल्ल्यान सर्रासपणान बॅटिंग लावप चालू आसा। परवरी उपरांत आता पणजे पुलिसांनी पणजेच्या एका हॉटेलात बेकायदेशीर रितीन सुरू आशिल्ल्या IPL बॅटिंग रॅकेटाचो पर्दाफाश केला। या प्रकरणात गुजराताच्या मनीष कुमार कृष्णानी, गोपालभाई क्रोंका, संदीप पंजवानी आणि जितेंद्र कुरमानी हाका अटक केले। तांचे कडल्यान 6 मोबायल फोनां सयत एक लॅपटॉप मेळून 4,10,000 रुपयांचे सामान जप्त केला। नागव्या बार्देसांत गुन्ह्या फाट्यान धाड घालून दुबावित सेबेस्टियन रोहा या 35 वर्सां पिरायेच्या घाना नागरिकाक अटक केली। या दुबाविता कडल्यान सुमार 15 लाखांचो 26.304 ग्रॅम MDMA ड्रग्सा सयत एक दुचाकी लेगीत जप्त केल्या। या दुबाविताक 4 दिसांची पुलीस बंदखण दिला, अशी माहिती गुन्ह्या फाट्याचे पुलीस अधीक्षक विकास दयकर हांणी दिली। फुडलो तपास सुरू आसा। मडगांव STPDA मार्केटाची सुवात सामकीच हळशिकावणी जाल्ली आसा। वचत थंय कोयराच्यो राशी साचिल्ल्यान गिरायकांक मार्केटान येयनूच कशें दिसना। उक्ताडार उडयल्ल्या नुस्त्याच्या कोयराक लागून तर नाक तोंड धापून यो वच करचें पडटा। नगरपालिकेन बेगोबेग हाची दखल घेवन कोयराची ही समस्या सुटावी करची, अशी मागणी नगरसेवक कामिलो बरेटोन केल्या। बेरेस्तार राती अडवय 70 कांसाक गेल्ले कडेन तरणाट्याक मरण आयिल्ले। ह्या प्रकरणात पुलिसांनी अभिजीत देसाय हाका ताब्यात घेवन तपासाक सुरवात केली। कांसाक वापरिल्ले पिस्तूल लेगीत जप्त केले। आता अभिजीत देसाय हाका 5 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त फर्मायल्या। कायद्यान बंद आसून लेगीत गोंयांत लोक रानांत वचून रानटी जनावरांची शिकार करतात। अडवय 70 रानांत गेल्ले कडेन जाल्ल्या दुर्दैवी घडणुकेन हेमंत देसाय हाका फार लागून मरण आयले। हेमंत देसाय आणि अभिजीत देसाय हे दोगांय बेरेस्तारा राती रानांत कांसाक गेल्ले। शिकार करतना हेमंताक फाल लागून तो जखमी जाल्लो। जखमी अवस्थेन ताका वाळपयच्या समाजीक भलायकी केंद्रांत हाडलो, तेन्ना दोतोरांनी ताका मरण आयिल्ल्याचें सांगिल्लें। ह्या प्रकरणात पुलिसांनी अभिजीत देसाय हाका ताब्यात घेवन पिस्तूल जप्त केली। आता ताका 5 दिसांची न्यायालयीन कायद्याची ख्यास्त फर्मायल्या। फाटल्या 5 वर्सांत शॉक लागून वीज खात्याच्या 12 कर्मचाऱ्यांक मरण आयले, जाल्यार 112 कर्मचाऱ्यांक किरकोळ दुखापत जाली। दुखापत जाल्ल्या तशेंच मरण आयिल्ल्या कर्मचाऱ्यांक वीज खात्यान लुकसाण भरपाय म्हूण 4,50,33,900 रुपया वाटले। फाटल्या 5 वर्सांत वीज खात्याच्या 12 कर्मचाऱ्यांक शॉक लागून मरण आयले, जाल्यार शॉक लागून खांब्यावेल्यान पडून आनी गाडयेच्या अपघाताक लागून 112 जाणांक किरकोळ दुखापत जाली। हातूंत 58 लायन हेल्पर, 34 सहाय्यक लायनमॅन आणि 33 लायनमॅनांचो आस्पाव आसा। शॉक लागून मरण आयिल्ल्या दर एकल्याच्या फामिलीक 17 ते 27 लाख रुपया लुकसाण भरपाय दिल्या, जाल्यार किरकोळ जखमी जाल्ल्यांक उपचारा खातीर 10 ते 20,000 रुपया दिल्या।
धुळे वखदांच्या वेव्हाराक लागून देशभर खवदळ घालपी खापो गुन्यांवकार अटाला म्हापशेच्या JMFC कोर्टान 3 दिसांची पुलीस कादळ फरमायल्या. फाटले 4 म्हयने कसल्याच कायदेशीर परवान्या शिवाय अटाला हणजूण वाठारांत बेकायदेशीरपणान रावतालो. हे विशीं अंजोणच्या एका थळाव्यान पुलिशेन कागाळ केली. धुळे वखदांच्या वेव्हाराक लागून देशांत खवदळ घालपी खापो गुन्यांवकार अटाला उर्फ यानीफ बेनाहीम हाका म्हापशेच्या JMFC कोर्टान 3 दिसांची पुलीस बंदखण फरमायल्या. फाटले 4 म्हयने कसल्याच कायदेशीर परवान्या शिवाय अटाला हणजूण वाठारांत बेकायदेशीरपणान रावतालो. दुसरे वटेन फॉरेनर्स कायदो फाट्यार मारून अटालाक आपल्या घरांत भिराडाक दवरिल्ल्या फ्लॅट डनी परम वळटी आड हणजूण पुलिशेन गुन्यांव नोंदयला. मोपा विमानतळाचेर रेंट अ कार आनी थळाव्या टॅक्सी कारां मदीं भाडें मारपा वेल्यान वाद जालो. मोपा विमानतळाचेर रेंट अ कारीन भाडी मारची न्हय अशी मागणी करीत थळाव्या टॅक्सीकारांनी पेडण्यां येरादारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांक भेट दिली. उत्तर गोंयांत कोयराचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर सगळ्या पंचायतींक कोयराची व्हॅन दितले अशें आश्वासन उत्तर गोंयचो खासदार श्रीपाद नायक हांणी दिलां. तशेंच शुक्रारा साल्वादोर द मुंडो पेना द फ्रांस आनी बिरोंडा पंचायतीक 3 हॉर्स व्हॅन सुपूर्द केल्यो. ह्या वेळार पर्येचे आमदार डॉ. देविया राणे, जिल्लोधिकारी स्नेहा गिते आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. गोय फुटबॉल असोसिएशनाचे अध्यक्ष डॉ. कायतान फर्नांडीस हांणी हावजीचेर घातिल्ले बंदी संबंदी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांची भेट घेतली. गांव पावंड्याचेर फुटबॉल सर्ती खातीर हावजी आर्थीक नदरेन म्हत्वाची आशिल्ल्याचें स्पश्ट केलें. मुख्यमंत्र्यांनी पुराय सहकार्याची हमी दिली. जल्म सुवाळो पाळणे आनी हेर विधी सयत गोंयभर वेगवेगळ्या वाठारांनी हनुमान जल्मोत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो. शेकड्यांनी भाविकांनी रामभक्त मारुती रायाचें दर्शन घेवन सेवा ओपली. पळयात गोंयभरच्या देवळांनी मनयल्ली हनुमान जयंतीची खिणचित्रां.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. दिवचल तालुक्यांतल्या सरवण गांवचे सैमीक वैभव आशिल्ले झरीचें अस्तित्व सध्या संकश्टांत आयलां. हे झरीचें संवर्धन जावप ही काळाची गरज आसा अशी थळाव्यांची मागणी आसा. गोंयकारांक बरी भलायकी सेवा दिवपा खातीर दोतोरांनी नव्या तंत्रज्ञाना कडेन जुळोवन घेवन ते आत्मसात करपाक जाय. पूण जे दोतोर अत्याधुनीक तंत्रज्ञान आपणावपाक सोदिनात तांचेर निश्चितूच कारवाय करतले अशी शिटकावणी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिली. म्हापशा मेगा भलायकी शिबिराचे उक्तावण सुवाळ्यात मंत्री विश्वजीत उलयलो. केप्यां कराळी रस्तो मळणाचो सापळो जावन रावला. वॉल्तार रस्तो अशीर आशिल्ल्या कारणान अपघात जातात. ह्या वॉल्तार सुरक्षे खातीर कसलीच उपाय येवजण काडूंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला. संबंदीत प्रशासनान हेर समस्येचेर बेगोबेग लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. महाराष्ट्राक जोडपी मावळिंगे वाठारांतल्या पुर्तुगीज तेंपा वयल्या चामरकोंड पुलाची सध्या वायट दशा जाल्या. हो पूल कुमकुवत जाल्ल्यान ताका तोकोप आसला. हो पूल नव्यान बांदचो अशी मागणी आतां फुडें येवपाक लागला. हाचे फुडें हॉटेलां आनी विमानतळ सारकिल्ल्या सुवातींनी तुमची वळख सिद्ध करपा खातीर आधार कार्ड वा फोटोकॉपी दिवपाची गरज पडची ना. केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी नवो आधार ॲप लॉन्च केला, जाचे वरवीं वापरप्यांक आपली वळख डिजिटल पद्दतीन करपाक मेळटली. हो ॲप गुगल प्ले स्टोराचेर आधार फेस आरडी ह्या नांवान लॉन्च केला.
ह्या एपान फेस आयडी आनी QR कोड सारकिल्ली खाशेलेपणां आसात, जाचे वरवीं वापरप्यांक UPI पेमेंट प्रमाण हॉटेल वा विमानतळार QR कोड स्कॅन करून आधार कार्डाची म्हायती शेअर करपाक मेळटली. हाचे वांगडाच वापरप्यांक एपा वरवीं आधाराचो तपशील देखीक फकत आधार क्रमांक, पत्तो आनी फोटो खंयचो शेअर करचो हाचेरूय नियंत्रण दवरपाक मेळटलें. भारतांतल्या 81% तरणाट्यांक देशभक्तीची भावना आसा, पूण राजकीय पक्ष आनी फुडाऱ्यांचेर तांचो विश्वास ना. जाल्यार 31% लोक वैयक्तीक अस्मितायेक चड महत्व दिता. वॉयस फॉर इन्क्लुजन, बिलिंगींग अँड एम्पावरमेंट आनी प्रोजेक्ट पोटेन्शियलाच्या अहवालांतल्यान ही म्हायती मेळ्ळा. 2024 वर्साचे लोकसभा वेंचणुकेत मतदान करूंक नाशिल्ल्याचें कारण घरांतल्यान पयस रावप अशें 43% तरणाट्यांनी सांगलें. देशांतले 29% तरणाटे राजकारणा पासून पुरायपणान पयस आसात. 26% लोक खंयच्याच पक्षा कडेन संबंदीत नासतना लेगीत राजकीय चर्चेंत वांटो घेतात. फकत 11% लोक खंयच्याय पक्षाचे वांगडी आसात. भारतीय तरणाटे ल्हव ल्हव राजकारणा पासून पयस वचत आसात हें ह्या अहवालांतल्यान दिसून येता. वायबान तयार केल्लो हो अहवाल 4972 तरणाट्यांच्या सर्वेक्षणाचेर आदारीत आसा. जून-ऑगस्ट 2024 ह्या काळान हें सर्वेक्षण केल्लें. ब्रिटनांतले एके बायलेन प्रत्यारोपण केल्ल्या गर्भाशया वरवीं एका भुरग्याक जल्म दिला. ब्रिटनांत पयलेच खेपे अशें घडलां. आवय ग्रेस डेव्हिडसन हिचो जल्म निश्क्रिय गर्भाशया सयत जाल्लो. 2023 वर्सा ग्रेसाक तिच्या भयणीचो गर्भाशय दिल्लो. ब्रिटनांत हे पयले यशस्वी गर्भाशय प्रत्यारोपण आशिल्ले. बीबीसीच्या खबरां प्रमाण ह्या शस्त्रक्रियेच्या 2 वर्सां उपरांत फेब्रुवारी 2025 सावन 36 वर्सां पिरायेच्या ग्रेसान तिच्या पयल्या भुरग्याक जल्म दिलो. ग्रेस आनी तिचो घोव ॲग्नस हाणें आपले चलयेक एमी अशें नांव दिलां. भुरग्याची आवय ग्रेस हिका आपलो गर्भाशय दान केल्ल्या भयणीचेंय नांव एमी आशिल्लें. 2014 वर्सा स्विडनान प्रत्यारोपण केल्ल्या गर्भाशयांतल्या पयले भुरगें जल्मलें. तेन्ना सावन 12 परस चड देशांनी 135 परस चड गर्भाशय प्रत्यारोपण जाल्यात. पॅकेज केल्ल्या खाणांनी साखर, मीठ आनी हानिकारक चरबी कितली आसा हाचे विशीं गिरायकांक स्पश्ट म्हायती मेळची हे खातीर 3 म्हयन्यां भितर नवे नेम तयार करपाचो आदेश सर्वोच्च न्यायालयान केंद्र सरकाराक दिला. एका सुनावणे वेळार हे आदेश दिले. गिरायक चड करून फटीच्या दाव्याचेर विस्वास दवरून पळयनासतना पदार्थ विकते घेतात. देखून पदार्थाच्या पॅकेजिंगाचेर तातूंतल्या घटकां विशीं म्हायती व्हड अक्षरांनी दिवची अशी मागणी आशिल्ली. मजगतीं संबंदीत विशयाचेर 14,000 परस चड सुचोवण्यो आनी अभ्यास अहवाल मेळ्ळ्यात. हे खातीर एक खाशेली तज्ञ समिती नेमल्या आनी ती बेगिनात बेगीन अहवाल तयार करतली. उपरांत भारतीय अन्न सुरक्षा आनी मानक प्राधिकरण लेबलिंग संबंधी सुदारीत नेम जारी करतले अशें सरकारान न्यायालयांत सांगलां. खास करून साखर, मीठ आनी सॅच्युरेटेड फॅट चड आशिल्ल्या खाणांचो भलायकेचेर वायट परिणाम जाता. देखून नागरिकांनी पॅकेजिंगेचेर आशिल्ली म्हायती बारीकसाणेन वाचची, फटीच्या दाव्याचेर विश्वास दवरचो न्हय, शक्य आसल्यार ताजें आनी सैमीक अन्न विकचें अशें तज्ञ सांगतात. तुळजापूर ड्रग्स प्रकरणा कडेन तुळजाभवानी देवळांतल्या 13 पुजाऱ्यांचो संबंद आसा. ते देवीची पुजा करिनासले. फक्त 35तले 21 जाण सध्या फरार आसात. दुबावितांतले कांय जाण भाजपा, ठाकरे, शिवसेनेचे फुडारी वावुरपी आसात. गुरवारपणांत आनी बाळंतपणांत बायलांक मरण येवपाचो अहवाल संयुक्त राष्ट्रांनी जाहीर केला. संवसारांत दर 2 मिनटांनी एका बायलेक गुरवारपण वा बाळंतपणाक लागून मरण येता अशें अहवालान म्हणलां.
अहवाला प्रमाण भारतान 2023 वर्सा सुमार 19,000 गुरवार बायलांक मरण आयले. हाचो अर्थ दर दिसा सरासरी 52 बायलांक मरण येता. हे प्रमाण संवसारांत गुरवारपणांत जावपी वट्ट मरणांतले 7.2% आसा. हे वयरेन भारत दुसरे क्रमांकाचेर आसा. नायजेरिया पयले सुवातेर आसा. ह्या अहवालांतल्यान पाकिस्तानांतल्या मरणांचो आंकडो आस्पावीत केला. पाकिस्तानात 2023 वर्सा 11,000 लोकांक मरण आयले. म्हळ्यार दिसाक सरासरी 30 जाणांक मरण आयला. आंकडेवारी प्रमाण नायजेरियांत 75,000 बायलांक मरण आयले. हे प्रमाण संवसारांतल्या गुरवार बायलांक मरण येवपांतले 28.7% इतले आसा. तशेंच भारतांत 23 वर्सांत गुरवार बायलांच्या मरणांत 78% उणाव आसा. भारतांतले लाखांनी लोक उच्च रक्तदाब, गोडेमूत आनी फॅटी लिव्हर सारक्या दुयेंसांनी जियेतात. विशेष म्हळ्यार तांकां हे विशीं कसलीच कल्पना लेगीत नासता. अपोलो हॉस्पिटलाच्या हेल्थ ऑफ द नेशन 2025 अहवालांतल्यान ही म्हायती उजवाडाक आयली. 2024 वर्सा हॉस्पिटलांत 25 लाख लोकांची भलायकी तपासणी जाल्ली. तातूंतल्या 26% लोकांक उच्च रक्तदाब, 23% लोकांक गोडेमूत आनी 66% लोकांक फॅटी लिव्हराची समस्या आशिल्ल्याचें कळ्ळें. पूण तांचे मदीं हाची कांयच लक्षणां दिसूंक नात. मद्यपान करूंक नाशिल्ल्या 85% लोकांक फॅटी लिव्हराची समस्या आशिल्ली. 45% बायलांक आनी 26% दादल्यांक रगत उणें आशिल्ल्याची समस्या दिसून आयली. 77% बायलांक आनी 82% दादल्यांक जीवनसत्व डी ची उणीव आसली आनी 38% दादल्यांक आनी 27% बायलांक जीवनसत्व B12 उणीव दिसून आयली. हातूंत 40 वर्सां सकयल्या लोकांचें प्रमाण चड आशिल्लें. कॉलेजींत वचपी भुरग्यां मदीं मोठसाण टी हायड्रोपेनिक फॅटी लिव्हर लक्षणां, वायट आहार, निश्क्रिय जिणे पद्दत आनी पोटाच्या समस्यांक लागून उणाव जाला. हस्तकला, वस्त्रोद्योग आनी कात्याकाम खात्यान कारागिरां खातीर मजत येवजणेन सुदारणा केल्या. हातूंत उपकरणां खरेदी करपा खातीर मेळपी आर्थीक मजत 5,000 रुपया मेरेन वाडयल्या. तशेंच कारागिरांक 180 दिसां मेरेन मुफ्त कच्चो माल मेळटलो. हो काळ आनीक 90 दीस मेरेन वाडोवंक मेळटा. ते भायर आतां कारागिरांक राज्यांत जावपी प्रदर्शना खातीर 15,000 रुपया मेरेन आनी राज्य भायल्या कार्यावळीं खातीर 20,000 रुपया मेरेन पुराय स्टॉल भाड्यान घेवंक मेळटा. तशेंच प्रवास आनी प्रदर्शनांत वांटो घेवपा खातीर दिसपट्टो भत्तो 600 ते 1,000 रुपया थारायला. जाल्यार आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शना खातीर आनी वांटेकार जावपा खातीर दर कारागिराक 3 लाख रुपया मेरेन आर्थीक मजत मेळटा. मजगती हँड होल्डिंग सपोर्ट आदाराच्या काळान दिसाक 250 रुपया स्टायपंड दितले. जाल्यार पावर लूम कारागिरांक उत्पादनाचेर आदारून दिसाक 500 रुपया मेरेन स्टायपंड मेळटलो. तशेंच कारागिरांक प्रोत्साहन निधी मेळटली. गोंयांत 2019 ते 2024 ह्या काळात क्रांकाचे दुयेंती 12% वाडल्यात. 2019 गोंयांत विविध तरांच्या क्रांकाचे 1,591 दुयेंती सांपडले. 2024चे निमणे मेरेन ते वाडून 1,783 जाले. केंद्र भलायकी राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव हांणी राज्यसभेत दिल्ले लेखी जापेंतल्यान ही म्हायती मेळ्ळा. हे विशीं खासदार तांगेला उदय श्रीनिवास हाणें आतारांकीत प्रस्न विचारिल्लो. गोंयांत 2019 ते 2024 ह्या 6 वर्सांत क्रांकाचे वट्ट 10,079 दुयेंती सांपडिल्ले. हे मजगती दर वर्सा दुयेंतींचे संख्येंत वाड जायत गेल्या. 2019 गोंयांत क्रांकाचे 1,591 दुयेंती सांपडिल्ले. गोंयांत काजवाची लागवड आनी ताचे देखरेखी खातीर राज्य फलोत्पादन अभियाना खाला राज्यांतल्या काजीकारांक फाटल्या 3 वर्सांत 99 लाख इतलो निधी फावो जाला. जाल्यार दक्षिण गोंयांत काजवांचे देखरेखी खातीर काजू आनी कोको उदरगत संचालनालय कोची हांचे कडल्यान वर्स 2024-25 खातीर रुपया 14.34 लाख इतलो निधी मेळ्ळा, अशी माहिती शेतकी आनी शेतकार कल्याण मंत्रालयान दिल्या. येवजणेच्या सगळ्या उपक्रमाची अंमलबजावणी काजू आनी कोको उदरगत संचालनालय कोची हांचे वरवीं जाता. 90 हेक्टर जमनीत बरी पिकावळ दिवपी प्रजातीच्या काजूची लागवड करून आनी फाटल्या वर्सा 88 हेक्टरांत लायिल्ल्या काजवांची देखरेख करपा खातीर दक्षिण गोंयच्या सांगे, केपें आनी काणकोण मालांतल्या काजीकारांक 14.34 लाख मंजूर केल्यात. पणजी शारांत येवपी पाटो पूल दुरुस्ते खातीर शेनवार 12 ते सोमार 14 एप्रील मेरेन सकाळी 10 ते उपरांत येरादारी खातीर बंद आसतलो. ह्या मार्गार येवपी गाडयांक काजू दरबारा कडल्यान पोरण्या पाटो पुला वयल्यान वळयल्या.
बशी आनी हेर धाकट्यो गाडयो सोडल्यो जाल्यार जड वाहनांक पोरण्या पुला वयल्यान पणजी शारांत वचपाक बंदी आसा. जड वाहनां GMC दोनापावल मिरामार ह्या दिकेन पणजी शारांत प्रवेश करतली असो आदेश उत्तर गोंय जिल्लो दंडाधिकाऱ्यान काडला. पूल बंद केल्ल्यान व्हडा प्रमाणांत येरादारीची कोंडी जाली. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आनी फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात. दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वरांचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. सबंद राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आनी बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचा आवाज. या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आनी फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात. दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वरांचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. सबंद राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आनी बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचा आवाज. या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज.